ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ದೀಸ್ ಮುಜ ಮೊಗಳು ವೀಕ್ಷकांक कीर्तन 147 वाक्य 13 म्हणटा, तुझ्या दरवटेचे आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांक ताणें केल्यात आशिर्वादीत. सर्गींच्या मोगाळ्या बापा, आमकां ह्यो भारत देश तुवें दया केल्ल्या खातीर, तो आशिर्वादांनी भरिल्ल्या खातीर, समृद्धीच्या मेटांनी मुखार सून वचोंक जाय अशी कृपा ससाय आदार मजत तुवें लाभिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या भारत देशाक तुवें फावो केल्ल्या सगळ्या क्रिस्तांव मिशनरीं खातीर तुका आमी अर्गां दिता. भावार्थाचें देणें ह्या भारत देशांत वळाशें केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या घडये तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमच्या भारत देशांत विविध रितींनी सेवा दितल्या काम करतल्या हर एका परजेक तुजें रक्षण तूं प्राप्त कर. तुजी दया तूं लाभय. तुजो कुमकेचो हात हर एकल्यांचेर दवन तुज्या आशिर्वादांचो शिवर ह्या घडये सर्वांचेर तूं देवय म्हूण मागता. ह्या घडये तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमच्या क्रिस्तांव भावंडांनी चलोवन व्हेल्ले आनी चलोवन व्हरचे हर एक संस्थे तुजी दयाळ दिश्ट ह्या संस्थांचेर तूं घाल. तुज्या कृपेचो शिवर तूं देवय. साबारांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक आदार जाल्ले जावन साबारांक मार्गदर्शन, साबारांक जिविताक बरी वाट त्या संस्थ्या मुखांतर लाभल्या आसतना मुखल्या दिसांनी हे संस्थे उदारगतेच्या मेटांनी चलशें कर. तें चलोन व्हरूंक जाय असची फावो ती जाणवाय, पवित्र आत्म्याची बोळ आनी घटाय, मजत आनी सर फावो ती आदर त्या संस्थ्यांक तूं लाभय आनी त्या मुखांत साबारांचें जिवीत उजवाडोवचें तसलें जावन तें मारपाट जायशें कर. आमच्या भारत देश चलोवन व्हरतल्या सर रितीच्या राजकीय मनशांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. तांची मत तूं उजवाडाय. जात कात मत लेखीन अशें हर एकल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थीपणी वावरूंक ह्या दिशेन तांणी बरी मेटां काडिशें कर. तांचें तें कितें वनेपण आसा तुज्या अमलीक रक्तान धुवन तें शुद्ध कर. हर एकल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां बरें मोन आनी काळीज तूं लाभय. भारत देशाच्या उदरगते तर्फेन तांणी बरी मेटां काडिशें कर. बरी योजना तांणी मांडून हाडिशें कर. हर एकल्यांची हक्कां तांणी राखून सांबाळून व्हरिशें कर. हर एका भारत देशांत जियेतल्यांचें जिवीत तांणी उजवाडोवचें तसलीं मेटां काडूंक तांच्या मतीक तूं उजवाड दी. हर एकल्यांक तुजें रक्षण तूं प्राप्त कर. सर जाती खातीरचो लोक सांगाता मेळोवन जियेत आसतना भाव बांदावपणाचो स्पिरीट वाडत आनी सडत वचाशें कर. एकामेकाक कुमके पावूंक, एकामेकाक आदार दिवचें, मजत करची, बरें मोन हर एकल्यांक दिवन तूं आशिर्वादसी. आमचो भारत देश हर एका हंतांनी, हर एका रितींनी प्रगतीच्या मेटांनी चलत वचाशें कर. तुजे विस्तार आशिर्वादान तूं लाभय. ह्या भारत देशांत जियेतल्या हर एका क्रिस्ती परजेक जें तुवें सांगलां आशिर्वादीत केलां, रक्षण तूं प्राप्त करताय म्हूण त्या हर एकल्यांक रक्षण तूं प्राप्त कर. हर एकल्यांक तूं भद्र कोट्या भितर दवन तुजें राखून सांबाळून तूं व्हर. तुजी मजत तूं लाभय. तुजें रक्षण, तुजी काकूळट, तुजी दया तूं हर एकल्याक दिवन तूं आशिर्वादसी. हर एकल्यांचें जिवीत तूं उजवाडाय. जे कितें विविध कश्ट आसात तुज्या सक्ते मुखांत ते परिहार जायशें कर. तुजें दैवीक उतर संवसाराच्या कोणशान कोणशाक तें पावशें कर आनी त्या मुखांत्र हर एकल्यांक समाधानान जियोंक योग्य जाल्लें परिसर निर्माण जायशें कर म्हूण मागता. पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांचें काळजां भर आनी पेटय तांचो उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांचें काळजां भर आनी पेटय तांचो उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांचें काळजां भर आनी पेटय तांचो उजो तुज्या मोगाचो. सर्गींच्या मोगाळा बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याक आम्हा सर्वांचेर तूं ह्या घडये देवय. ल्हानांतान व्हडा पर्यंत हर एकल्यांक तूं अभिशेक कर. जें तुवें सांगलां तरणाटेचे दर्शनां देखतलीं हर एकल्यांक तुजें दर्शन देखचें भाग तूं फावो करतलें. सर्गींच्या मोगाळा बापा, हर एकल्यांक उर्बेवंत कर. हर एकल्यांक तूं सक्तेन भर. हर एकल्यांक तुजी काकूळट तूं लाभय आनी मुखार सरितींनी एकामेकाक सांगातपणान जियोंक आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक हर एकल्यांक तें बरें मोन आनी काळीज तूं दिवन देशाच्या प्रगती खातीर मेटां काडूंक जाय आसचें हर एक तूं कुमकेचो हात तूं दया कर म्हूण मागता. आमेन.